Hello, I'm Father Bolmex Pereira, Diocesan Commission for Ecology hacho convener, and I'm the parish priest of St. Francis Xavier Church Chikali and assistant professor of botany at St. Joseph Vaz College Kortali. आयज आमी हांगासर करीत भाशेन येयल्या सीजन ऑफ क्रिएशन आमचे दिओसिसीन आयज हिंगा संपादनी जाता तिळामोळचे फिरगोजेन मायन दोस पॉब्रिस इगोर्जेन आयज आमी ह्या फिरगोजकारां बरोबर ही समोरमणी करता. दर वर्साक आमी एक इगोर्ज वेचून काडटा. तर ह्या वर्साचे आमची सीजन ऑफ क्रिएशन पॅरिश इज मायन दोस पॉब्रिस तिळामोळ. ह्या पासत आयज आमी हिंगा आसा आनी भोव करून आमी ह्या वर्साक लावदातो सी पाप साहेबाची चिटीची 10 वर्सां समोरमतात, डेकेड ऑफ लावदातो सी. आनी पाप साहेब फ्रांसीस हाणें जो उलो मारलेलो आमकां फॉर इकॉलॉजिकल कन्वर्शन, आतांचो पाप साहेब लिओ हाणें बीन आमकां म्हणल्यार गो बॅक टू युअर हार्ट, परतून तुमच्या काळजान भितर. आनी हे कन्वर्शन इकॉलॉजिकल कन्वर्शन आसा तें आमच्या एक्शनान घालचे पासत सीजन ऑफ क्रिएशन इज वन ऑफ द एक्शन. तर आयज हे एक्शन आमी हे फिरगोजेन आख्या वर्सभर आतां ही आमकां तिळामोळची फिरगोज सीजन ऑफ क्रिएशन पॅरिश आख्या वर्सान जो तेणी वावर केला आनी आख्या वर्स फुडलें वर्स येवपासून जो वावर करतले ते सगळे आमी आमच्या सीजन ऑफ क्रिएशन हाचें एक्शन आमचे दिओसिसीच्या नांवान मुखार वेता. तशेंच दुसऱ्याय फिरगोजांनी होच वावर जो जाता तो आमी एक करता हातून. आनी इंटेग्रल इकॉलॉजी म्हणल्यार सगळें एवरीथींग इज कनेक्टेड, इंटर कनेक्टेडनेस विथ क्रिएशन हे आमी समोरमता. तर आयज आमी खुशाल आयज फादर ऑल्ड्रीन आनी ताच्या फिरगोजकारां बरोबर तिळामोळ फिरगोजेन येवन सीजन ऑफ क्रिएशन हाची संपादनी आमचे गोंयचे आर्च दिओसिसीन करपाक.